बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या देवा बापाचो मोग, जेजूची शांती आणि पवित्र आत्म्याची कृपा तुमचे सवे आसू. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे असो. आयज प्राचीत कालाचो 5वो आयतार. आयज आमी विशय घेतला जेजू पुनोज्योतपण आनी जिवीत म्हूण विस्वास ठेवून बोरवाचो गोठ करुया. आयच्या दिसाचो सेवाधर्म आमकां पुनोज्योतपणाचो बोरवाचो आनी खात्री दिता. पुनोज्योतपण आमच्या धर्माची तशेंच भावार्थाची बुन्याद जावन आसा. आयज आमच्या प्रांतांत बुके आनी पिडे आड झुजूंक भेटयलोलो आयतार. जिविताचे सगळे परिस्थितींत आमी पुनोज्योतपणाच्या भावार्थान बोरवाशान आनी खात्रेन जिवंक हे मिसाचे भेटेंत पवित्र आत्म्याक आमचे भितर जागोय म्हूण जेजू लागीं मागुया. मॅथ्यू ब्रितो हाका आज 70 वर्सां जातात. ताच्या जल्माचो दीस ताचे खातीर मागूंक बाजिलिकेच्या रेतरान विनंती केल्या. देवा मुखार आमी सगळीं पातकी म्हणटच आमची पातकां आमी वळखून घेवया. काळजान ताण दूख धरतल्यांक बक्षाणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकुळटकर. सोम्या काकुळटकर. तूं पातक्यां कापोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळटकर. क्रिस्ता काकुळटकर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकुळटकर. सोम्या काकुळटकर. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या पुतान संवसाराचो मोग केलो आनी आमचे खातीर आपलो जीव दिलो. तुज्याच आदारान त्याच मोगाचे वाटेन काळजाचे उर्बेन चलोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. एजिकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांव आतां तुमचे फोंड उगडूंक वेता. तुमकां म्हजे पोरजे तुमच्या फोंडांतलीं उठोवंक आनी इस्रायलाच्या देसांत नव्यान पावोवंक वेता. आनी जेन्ना तुमचे फोंड हांव उगडटलो आनी तुमच्या फोंडांतलीं तुमकां उठयतलो म्हजे पोरजे, तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कोडोन येतलें. आनी हांव तुमचे भितर म्हजो आत्मो घालतलो आनी तुमी नव्यान जियेतल्यात आनी परतून तुमच्या खासा देसांत हांव तुमकां शांतीन रावोंक दितलो. आनी हांवें सर्वेस्परान अशें सांगलां आनी अशें केलां म्हूण तुमकां गमतलें. खूद सर्वेस्पर देव अशें उलयता. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोदकार. तुमचो जबाब. ताच्या हातांत आसा काकूत तारोनाची भरती. सगळीं म्हणुया. ताच्या हातान आसा काकुळट तारणाची भोवती. खोल खोल खोंडान पडलां, तुका उलो मात्ता. तूं म्हाका पाव सायबा. खालते विनोतीचो म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. आमच्या गुन्यांवाचो तुवें जोर थाव घेतलो.
तुजे मुखार उबो सायबा कोण उरतलो? जबाब, ताच्या हातान आसा काकलूत तारुणाची पोरती. पूण पातकाक बोगसोणें मेळटा तुजे सोवें, म्हणून परमेश्वरा हांव बुजतां तुका. परमेश्वराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतरार पातयोन ओत्मो म्हजो रावता. जबाब, ताच्या हातान आसा काकलूत तारुणाची पोरती. केन्ना फांतोड पावत राखणो अशें आसता, आशोन आसता. त्यावन म्हजो ओत्मो दोनयाक आवडेत रावता. विस्वास आपलो धरून राखण्याचो फांतोडेचेर आमचो विस्वास सोगलो परोम इस्वराचेर. जबाब, ताच्या हातान आसा काकलूत तारुणाची पोरती. ताचेर आमचो विस्वास, कित्याक ताच्या हातान भरपूर मेळटा काकूत. तारोणाची भरती इस्रायलाक आतां सोर्व नश्टापणांतलो ताच्या अपराधांतलो निवारच्याक तोच एकलो. जबाब, ताच्या हातान आसा काकलूत तारुणाची पोरती. बागेवंत पावलून रोमकाराक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, कुडीच्या वंडोवण्यांनी पोरमोणें चलतात ती देवाक मानूंक नजो. पूण तुमचें जिवीत कुडीच्या वंडोवण्यांनी पोरमोणें न्हय. तुमी जियेतात तें आत्मीक जिवीत, कित्याक देवाचो आत्मो तुमचें सवें बिराड करून जियेता. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचें सवें नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताचीं जावचीं नासल्यात. पूण जोर तोर क्रिस्त तुमचें सवें जियेता, तुमचे कुडीचें मोदें लेगून जालां जाल्यार तोरी तुमचो आत्मो म्हटल्यार जिवान भरलोलो, कित्याक तुमकां देवान पवित्र केल्यात. जाणें जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवंत केला, त्या देवाचो आत्मो तुमचें सवें बिराड करून जियेता. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेलेल्यांतलो जिवंत केला, तोच तुमचें सवें जियेतलो. आपल्या आत्म्या वरवीं तुमचेय कुडी नव्यान जिवंत करतलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें बडोपकार. शिवोत्तमान सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवें आसूं. जुवांवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. लाजराच्या भयणींनी जेजूक सांगून धाडलें, सोम्या, तुजो मोगाचो इश्ट बरो ना. ही खबर आयकून जेजून म्हळें, हे पिडेन तो मरचो ना. ती देवाच्या मानाक आयल्या, तिचे वरवीं देवाच्या पुताक महिमा मेळूंक जाय. मार्ता तिची भयण मारिया आनी लाजार हांचो जेजू मोग करी. तो बरो ना म्हूण ताका खबर पावली. तरी आसलो तेच सुवातेर जेजू आनीक 2 दीस रावलो. त्या उपरांत ताणें शिसांक म्हणलें, आनीक एक पावट जुदेयांत वचुया. जेजू पावलो तेन्ना लाजराक फोंडांत घाल्यार 4 दीस जाल्ले. जेजू येता म्हूण आयकून मार्ता ताका मेळूंक गेली, पूण मारिया घरांत बसून रावली. मार्थान जेजूक म्हळें, सायबा, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. आनी आजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशी तितलें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका म्हणलें,
तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो. मार्तान ताका परत म्हणलें, तो निमाण्या दिसा पुनर्जीवनपणाच्या समयार नव्यान जीवन जातलो म्हूण हांव जाणां. जेजून तिका प्रतिपाळ केलो, पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो, आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. हें तूं सत म्हणटाय? तिणें ताका म्हणलें, वय सायबा, संवसारांत येवचो आसलो तो अभिशिक्त देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सत म्हणटां. जेजू भोव खंतीभरीत जावन आपुणूय सगळोच थरथरलो. ताणें विचारलें, ताका तुमी खंय घाला? तांणी ताका सांगलें, सायबा, ये आनी पळय. जेजू रडलो. देखून जुदेवांनी म्हळें, पळयात, वो ताचो कितलो मोग करी. पूण तांचे भितरल्या थोड्यांनी म्हळें, ताणें कुरड्यांचे दोळे उगडले तर ताच्यान आका मरणांतलो निवारूंक जायनासलो. तेन्ना नव्यान खंतीचो हुस्कार सोडून जेजू समाधीशी पावलो. ती एक धोल कशी आसली आनी तिच्या तोंडार एक फातर ओडलली. जेजून म्हणलें, फातर कुशीन काडात. मेल्ल्याचे भयणीन मार्तान ताका म्हणलें, सायबा, ताका 4 दीस जाले, आतां ताका घाण मारतली. जेजून तिका सांगलें, तूं विस्वास धरशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगूंक ना. म्हणटच तांणी फातर कुशीन काडून दवरली. तेन्ना दोळे वयर लावून जेजून म्हणलें, बापा, म्हजें आयकलें देखून तुजे उपकार आठयतां. म्हजें सदांच आयकताय म्हूण हांव जाणा आसलो, पूण हांगा आसलोल्या पासत तुवें म्हाका धाडला म्हूण तांणी सतमांचे खातीर हांव असो उलयलां. हें म्हणटच ताणें व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, लाजर, भायर सर. मेलोलो तो भायर आयलो. ताचे हात आनी पांय फाळ्यांनी बांदलोले आनी ताचें तोंड रुमालान पांगुरललें. जेजून तांकां सांगलें, ताचे बांदपाक सोडात, ताका वचून दी. जेजून केल्लें तें पळयोवन मारयेशी आयलोल्या जुदेवांतल्या जायत्या जाणांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. सोम्यांचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. आयच्या तिनूय वाचपांनी जिविता विशीं आमकां आयकूंक मेळ्ळें. पयलें वाचप एजिकिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. तें समजूं जाय जाल्यार त्या काळार कितें घडललें ताची खबर आमकां आसूंक जाय. इस्रायल परजेक इस्रायला थावन नबुकाडनेझर गुलाम कशी बाबिलोनिया शारांत पयस व्हेलोली. मंदीर मोडून उडयलेलें. आतां मंदीर ना, घरदार ना. परकी गांवांत गुलामां कशी इस्रायल परजा जियेतालीं. आनी असल्या वेळार एजिकेल प्रवादी तांचे मदें आसलो, एक गुलाम कसो. ताका दर्शनांत देव म्हणटा, आतां हांव मेलेल्यांचे फोंड उक्ते करतलो आनी जीं मेलेलीं हाडां आसात तांकां मांस भरतलो, तांकां जिवींग करतलो. म्हणजे देव कितें सांगूंक सोदता, इस्रायल परजेक तुमी भिवची गरज ना. तुमी आतां खंती बरीच जाल्यात, तुमी मेलेल्या परी आसात. तुमकां हांव फाटीं तुमच्या गांवांक व्हरतलो आनी थंयसर तुमी सुखान जियेतलीं असलो बरवसो देव तांकां दिता. तोच बरवसो देव आमकांय दिता. जेन्ना आमी कश्टां विघ्नां आकंताक सांपडटा, देवाचेर शिणचे बदलाक आमी देवाचो आसरो घेतल्यार देव आमकांय राखता आनी सांबाळटा. दुसऱ्या वाचपान सांव पावलो रोमकारांक म्हणटा, तुमचे भितर देवाचो आत्मो जियेता. जाणें जेजूक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केलो, त्या देवाचो आत्मो
तुमचे भितर जियेता. तर आमचे भितर कोण आसा? आमचे भितर आसा बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. हें आमचें व्हडपण. आमचें व्हडपण आमचो गांव न्हय, आमचें घरदार न्हय, आमच्या कातीचो रंग न्हय, आमचें शिकप न्हय, सोबिताय न्हय, ग्रेस्तकाय न्हय, जात कातरी न्हयच. आमचें व्हडपण दर एका क्रिस्तांवांचें बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर जियेता. हें आमी समजून घेतल्यार आमी कोणाकूच सकयले नदरेंतल्यान पळोवची ना. पूण आमी करता न्ही, कित्याक आमी काळखांत जियेता. आमी आजून उजवाडांत येवंक ना आजून. आमी आतां उजवाडाचीं भुरगीं जावंक जाय. आतां बेगीनच आमी पास्कांची परब करतले, ती उजवाडाची परब. म्हूण आमकां उजवाडांत हाडूंक देवा लागीं मागुया. तिसऱ्या वाचपांत जेजूचो मोगाचो इश्ट लाजार तो मेललो. आनी तो जेन्ना पिडेंत आसलो, ताचे भयणीन मार्तान जेजू खबर धाडलेली, पूण जेजू वचूंकूच ना, तो रावलो. आनी उपरांत 4 दिसां उपरांत तो वेता बेथेनियेक. आनी थंयसर लोक एकठांय जालोलो. लाजराक पयलींच फोंडांत दवरलो. आतां जुदेवांचे फोंड त्या वेळार आमच्या फोंडा भाशेन न्हय. आमचे फोंड कशे? धरणीत आमी खणटा, माती काडून मागीर कूड मातयेक लायता आनी मागीर माती दिता. जुदेवांचे तशें न्हय. जुदेवांचे दोंगरान पोकोरतात आनी थंय भितर एक मेज आसता. जेन्ना मनीस मरता ताका सुगंध तेलांनी मागतात आख्खी कूड. मागीर सगळे कुडीक कपड्यांनी, धव्या कपड्यांनी रवडायतात तोंडाक सयत. आनी मागीर ती कूड व्हरून त्या फातरा ते धोलींत त्या फातराचेर दवरतात. आनी ताका धांपूंक आनी एक फातर आसता गोल आकाराचो रावंड, तो ताका धांपतात. आतां लाजराक हे प्रकार फोंडांत दवरलेलो. आतां जेजू येता आनी मारता ताका मेळूंक येता आनी म्हणटा, सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. आनी जेजू म्हणटा, हांव जिवीत आनी जिवंतपण, म्हजेर तूं विस्वास दवरताय? ती म्हणटा वय. आनी जेजू मागीर फोंडा लागीं वेता आनी तो फातर काडूंक लायता आनी लाजराक भायर येवंक आपयता आनी लाजार उठोवन भायर येता. जेजून हें कित्याक केलें अजाप? आपणा खातीर न्हय. हें ताणें केलें आपल्या मोगाच्या इश्टा खातीर. जेजून कितलींशींच अजापां केलीं, पिडेवंतांक बरीं केलीं, तांकां मागीर दुसरी पिडा जावंक ना जाली. कितल्या जाणांक ताणें मेलेल्यांतले उठयले, ते मरूंक ना, ते मेले. म्हणजे पिडा सगळ्यांकूच येता. एक पिडा ना जाल्यार दुसरी पिडा येता. आनी ह्या संवसारांत आमी काय रावूंक येवंक ना, आमी एक दीस वेताले हांव. तर जेजू खंयचे विशीं उलयता? तो उलयता सासणाचें जिवीत. जीं कोण ताचेर भावार्थ दवरून जियेतात तीं कुडीन मेलीं जाल्यारूय सासणाक तीं मरचीं नात. जर आमी सासणाक जियोवपाक जाय तर आमचें जिवीत हांगा ह्या संवसारांत देवाक मानता तसलें जावंक जाय. हांव हांगा कसोय जियेता, हांव कशीय जियेता आनी म्हाका सासणाचें जिवीत मेळटा म्हणल्यार आमी आमकांच फटयता. हेंय आमी समजून घेवंक जाय. वय, देव मोगाळ सदांच बक्षिता. तो बक्षिता म्हणून आमी कितें करुया? वांकडे वाटेर वचुया? पातकी जिवीत जियोवया? ना न्ही. दोतोर आसा, ऑपरेशन करतलो दोतोर आसा म्हूण कोण आपलें बोट कापता? परत परत बोट कापता? दोतोर आसा न्ही, दोतोर म्हाका बसयतलो म्हूण कोणी कापता? ना न्ही. पिसोय करचो ना. मागीर हें पिशेपण आमी करता. देव काकुळदार मोगाळ मोवाळ म्हणून आमी पातकांत जियोंक सोदता जाल्यार आमी काळखाची भुरगीं, उजवाडाची न्हय. आतां जेजून पिडेवंतांक बरीं केलीं, मेलेल्यांक जिवंत केलीं.
आमचे कडेन तें देणें ना, पूण आमच्यान जायतें बरें करूंक जाता आमच्या उतरांनी. कोण दुखेस्त आसात आमच्या उतरांनी तांकां बुजवण आमी दिवं येता. कोण निराशी जाल्यान तांकां आमी एक उमेद वाडोवपी उतर दिवं येता. कोण भुरगीं परिक्षेंत पास जालीं तांकां आमी परबीं दिवं येता. कोण फेल जालीं तांकां म्हणूं येता, बाबू बाय निराशी जावं नाका, भियो नाका, कांय नजो, तूं परत्यान परिक्षा बांद, बरो करून शीक, तूं पास जातलो, तूं पास जातलें अशें आमच्यान म्हणूंक जाता. कोण कश्टाक कांताक पडल्यात तांकां आमचो हात ना जाल्यार बोट तरी दिवंक जाता. कितलीं दुबळीं गरीब आसात, कोणूच तांच्या आदाराक पावना, तांकां आमी आदार करूंक जाता. आनी अशें करतना आमी तांच्या जिवितान जिवंतपण हाडटा. आतां तुमी म्हणशात, फादर तूं हें सगळें आमकां सांगता, शर्मांव बरें तुमी सांगतात, पाद्रीचो शर्मांव खंय वनयेक न्हय, ताचे विशयान केन्ना वनयेक कित्याक बापायक आवयक म्हणूंक जाय आसलें न्हू. वनयेक न्हय म्हणजे ताच्या फाटल्यान दुसरोच अर्थ आसा. पाद्रीचो आनी वनयेचो कितें संबंद आसलो आसतलो, देखून पाद्रीचो शर्मांव वनयेक न्हय म्हणून सांगणी आसा. आतां हो जें कितें हांव तुमकां सांगता तें म्हाकाय लागू जावंक जाय न्ही, व्हडपणा खातीर न्हय. पूण सांव पावलो म्हणटा, केन्ना केन्ना हांवूय म्हजी बडाय उलयतां तुमकां देख दिवचे खातीर, तेंच आतां हांव करतां. 17 तारखेर, ह्याच म्हयन्याचे 17 तारखेर मंगळारा दिसा दिवाळे जुव्यांत हांव एक गरीब हिंदू अस्तुरी, तिचें नांव स्नेहा परब, तिचो घरकार एक्सिडेंटान पोर सोंपलो. मोतीक मार जालो, 2 दीस तो उरलो, मोतीर नासलो, कोणा कडेन उलोवंक ना, अंतरलो. ताचे इंटराक तिची कोणूच येवंक ना, कित्याक ती मोगार पडून बिहारच्या एका तरणाट्या कडेन काजार जाल्ली. तांणी तांकां भायर घाली आनी हांकां भायर घाली. ही आसनोड्या भाड्याक रावताली आनी तो दिवचल वखद हाडूंक वेतना सोंपलो. एका मुसलमान कुटुंबान 10,000 रुपये खर्चून ताचो इंतेर केलो. आतां रमजान न्हय, काल रमजान ईद जालें, उपास करताले ते. मुस्लीम सदांच दुसऱ्या सवें उदार मनीस, आमी तितले नांव, आमी आमचें चिंतप. त्या मुसलमान कुटुंबान 10,000 रुपये मोडून इंतेर केलो. ज्या घरान ती भाड्याक आसली त्या हिंदू मनशांनी हांकां भायर घाली. तिणें रडून मागलें, म्हज्या 6 भुरगीं, 6 चलयो, व्हडली 8वे क्लासीन शिकता, पूनम, आनी निमाणें परी लोवर केजींत आसा. एदी भुरगीं. हांव ह्या भुरग्यांक घेवन आतां खंय वचूं, म्हाका मातसो वेळ दिया, दुसरें घर हांव सोदतां. ना, पुलीस स्टेशनान गेली. गरिबांचे पुलीस आयकता, पुलीस पयशे दिल्यार काळें असलें धवें करता, धवें असलें काळें करता. आमचे चडशे पुलीस, सगळेच अशें न्हय, कांय जालें ना. आनी एका हिंदू कुटुंबान तिका दिवाडे व्हरून एका क्रिस्तांव कुटुंबान ती भाड्याक घर दितात, थंय व्हरून दवरली आनी 4 म्हयन्याचें भाडें भरलें. आनी उपरांत तिका स्नेहाक म्हणलें, बाय आतां तूं तुजो फुडार तूं कर. ही थंय रावली. हें आतां जालें नोव्हेंबरान, आतां फाटल्या वर्सा. थंय शेजारा आनी एक कुटुंब आसा, क्रिस्तांव कुटुंब. तांचो एक ल्हानसो पसरो आसा. ही त्या पसऱ्यार बेताली आनी अस्तुऱ्यो मेळटना उलोवप जाता. आपलें दूख तिणें हे अस्तुरेक सांगलें, क्रिस्तांव अस्तुरेक. आनी आपलें दुडू मोडून एक बरो एक क्वार्त बांदलो, एक कूड बांदलें. सगळी फेसिलिटी बी सगळी, वॉशरूम आनी सगळें भितर आसा. हांवें पळोवंक ना, पळयतलो. बरें बांदलें आनी तांकां हांगा हाडली. आतां ती ह्या क्रिस्तांव हांच्या हातूंत भाड्याक आसात. आतां ही जोडता कितली? 7,500.
7,500 पर मंथ. भाडें भरता कितली? 6,000. हातान कितले उरले? 1,500. आतां तुमी म्हाका सांगा, 1,500 6 भुरगीं, त्योय चलयो आनी ती अस्तुरी, आनी पोटाक खावपाचें कितें आनी न्हेसपाचें कितें सांगा. ती चिकन म्हणली ती खायनात, कित्याक चिकन हाडपाची तांक ना. फकत भाजी आनी नुस्तें मेळ्ळ्यार नुस्तें, अशें तांचें जिवीत. जेन्ना ही केस म्हजे कडेन आयली, थंय साक्रिस्तेन बसल्या कडेन, हांवें म्हणलें भियेनाकात, करता. म्हज्या सोयऱ्यांक, म्हज्या इश्टांक, वळखीच्यांक सांगून तांकां आतां जाय तें सगळें घेवन दिलां. पांयांक वाणो, स्कूल बॅग, युनिफॉर्म आतां बेगीच मेळटलें, बरोवपाच्यो वयो बेगीच मेळटल्यो. एका म्हयन्याक कितें जेवणाक लागता तें, भुरग्यांक खावंक लागता कितें, आनी बरें एक जोडी कपडे. हांव कोणाक पोन्ने कपडे दिना. आच्या देवें सांगलां पोन्ने कपडे दिवप म्हणजे गार्बेज डिस्पोजल. आमच्या घरान नाका आसले आमी दुसऱ्यांक दिता. ना, तें दान जायना. म्हाका जाय तें हांव दुसऱ्यांक दितां, तें खरें दान आनी तें ताका मानता. नवे कपडे सगळ्यांक. तांच्या तोंडार जितलो हांसो त्या भुरग्यांच्या, तें भांगारा परस चड मोलाचो तो हांसो. दिलें. तांचें एक एकावंट आसा आवयचें. भुरग्यांचें आधार कार्ड ना, आवयचें आसा. आतां तांच्या एकावंटान पयशे जमा जावंक लागल्यात. ताची खुशी जाल्यार ह्या 6 भुरग्यांच्या नांवार, एक एकट्याच्या नांवार 1 लाख करपाची एक सपन घेवन हांव आसा. आतां 70,000 जाल्ले आसात 3 दिसां भितर. दिवाडेकारांची मदत जर मेळ्ळी आनी हेर बऱ्या मनाच्या लोकांची मजत मेळ्ळी आनी ताका जर जाय, हें जातलें. ह्या 6 भुरगीं आसात नेण्टी, ती वांकडे वाटेर वेचिनात. आनी फाल्यां ती जर वांकडे वाटेर गेलीं, ताका जबाबदार कोण? आमी सगळीं. म्हणून आमी पळय कितले दुडू खर्चिता आमच्या काजारांक, आमचे जुबली, आमचे बर्थडे, आमचे वर्दी. तांतले 10%, 10% आमी जर काडून दुबळ्यांक जर दिलोले, तांचे जिवितांत जिवनपण येवचें नासलें. हें आमी करता, हें आमी करिना. कित्याक आमी आमचेच खातीर जियेता आनी आमी आमचेच खातीर मरता. परत्यान तुमकां विचारपाचो हक्क आसा, फादर तुज्या वर्दीक कितलो लोक आयलो आनी जेवणाक कितले खर्च केले तुज्या बापायन? जेवण ना, कांय ना, कांय ना. म्हज्या बापायन म्हज्या वर्दीक खर्च केल्ले फकत 900 रुपया. कित्याक गांवांतल्या मनशांक पयस शारांत वर्दीक व्हरूंक बस भाड्याक केली. 900 रुपया, 900 रुपीज. जदवीद संस्थेन कितलो खर्च केलो? 500 रुपया, 500 रुपीज. इन्विटेशनां छापूंक आनी म्हाका बसाचो प्रवासाक. म्हज्या बापायक म्हणलें कांयच ना, कांयच ना, सगळे दुडू गरिबांक तूं दी. जें तूं खर्च करूंक सोदताय गरिबांक दी. आनी म्हज्या बापायन तें केलें. म्हूण हांव अधिकारान सांगतां, हांव म्हजे खातीर दुडू मोडिना आनी मोडचो ना. आनी तुमकांय विनंती करता, तुमी मोडा पूण एक 10% गरिबांक दिया, करा. कितलें तांचे दोळ्यांत दूख आसा. सगळीं दुखां आमच्यान पुसूंक जावची नात. तांच्या दोळ्यांतलें 1-2 दुखां आमी पुसोवया. तेन्ना आज जें कितें आमी आयकलें देवाचें उतर, तें शार्ती पावतलें आनी तें तशें जावंक देव आमकां कृपा दिवं. दया करून उबी रावात. आमचो भावार्थ उचारून आमी म्हणुया, सतमंता देवा, सरपदवेदार बापा, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबावलो, आंकवार मरियेथावन जल्मालो, पोन्स पिलाता खाल ताणें कस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला,
थंय थान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पथकांचें भक्षणें कुडीचें पुनर्जीवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमी कोरेजमाच्या 5व्या आयतारा आसात आनी ह्या वेळार आमी आमची मागणी आनी पवित्र सभेची मागणी ताचे मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपुणूच पयल्या जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचे खात्रेन जिवंक आनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान आपले पोरचेक पुनर्जिवंतपणाची खात्री तांणी दिवंक देवा लागीं मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपलो अधिकार वापरतना पयले सुवातेर पोरचेची मागणी तांणी आयकूंक तशेंच मनशाचेर मरण आनी सृश्टीचें निसणटण हाडटली उदरगत बंद करून मनशाचें जिवीत राखतली आनी सृश्टीचो सांबाळ करतली येवजण तांणी मानून हाडूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया. आमी आमचें जिवीत जियेतना जिवितान येतले कोश त्रास पुनर्जिवंतपणाचे खात्रेन फुडो करूंक आनी जेजूचेर आमचो भावात खोल रिगोय म्हूण देवा लागीं मागुया. बुके आनी पिडेचे वळवळे सुस्तल्या पासत मागुया. तांचे सोवे हुस्को दाखोवन तांकां आदार दिवन तांचो बोरवासो आमी जिवो दवरूंक देवा लागीं मागुया. मोगाळा बापा, तुज्या पुता जेजून पिडेवंतांक बरी केली, तांकां भलायकी दिली, मेलेल्यांक ताणें मरणांतलीं उठयलीं. हें देणें तुवें आमकां दिवंक ना, पूण आमच्या उतरांनी आनी चड करून आमच्या करण्यांनी दुबळ्यांतल्या दुबळ्यांक आमी पावूंक, तांचीं दुखां पुसूंक आनी तांच्या जिवितांत पुनर्जिवंतपण आमी हाडूंक तूं आमकां कृपा आनी बोळ दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. C33, page 42, Sorvespara Manunge. Kurani
म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर पदवेदार देवा, आमचें मागणें आयकून घे. क्रिस्ती भावार्थाच्या उजवाडान भरलेली त्या तुज्या सेवकांक ह्या बलिदाना वरवीं नितळ निर्मळ कर. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो खरो मनीस देखून आपल्या इश्टा लाजरा पासत रडलो आनी सासणाचो देव जाल्ल्यान ताणें ताका फोंडांतलो उठयलो. तशेंच मनशा कुळाची दया करून ह्या पवित्र गुटा वरवीं नव्या जिविताक तो आमकां पावयता. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार तुजी महिमा वाकाणटात आनी तुजे मुखार निरंतरी संतोषान उल्हासतात. तांचे बरोबर आमचे ताळे मेळोवन सांगाती एका ताळ्यान तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. देखून दवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आप कशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्तां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ. Tuve amci sorvon
देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आणि पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो वुंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे धर्मसभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आनी सिमियांव आमच्या बिस्पां सांगाता आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावां भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकुळतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकळूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, सान जुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या सांतां भक्तां बराबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकवटान देवा सर पदवेदार बापा सरमान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणा. जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत जिवंक आमकां ताचे कृपेची गरज आसा. ती कृपा आमकां लाभूंक जेजून शिकयलेले मागणें आतां आमी भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान आत्रेक केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे धर्मसभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां खाल तुमचे सव्या आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा घरा येवंक येवंक म्हाका फावो ना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. पेज 61 D26 म्हाका फावो न्हय सोम्या. Maka
Svatý Jézu mogala, sorki čakomala, koji su mocuatuka, maka zahaljunaka. Svatý Jézu mogala, sorki čakomala, koji su mocuatuka, maka zahaljunaka. Svatý Jézu mogala, sorki čakomala, koji su mocuatuka, maka zahaljunaka. Maka favoloj somia, iu može daj duka, uluj pogore tutor, maka favošeko, sorgi duši šimaso, dobraj duka sorko, dorkoj ajna tudevon, kirkon makja paso, sorgi duši šimaso, dobraj duka sorko, dorkoj ajna tudevon, kirkon makja paso. जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सस्नाक मरचो ना म्हणटा सोमी. मागुया. सर पदवेदार देवा, क्रिस्ताची कूड रगत सेवून आमी ताका एकवटल्या, ताच्या सांद्या मदें आमकां सदांच लेखूंक फावो कर म्हूण मागता. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासना. सगल्यांक हांव दिनवासता जाणीन आमकां हांगसर सेवा धर्मा पासत मदत केल्ली आसा. पयले सुवातेर आमच्या फादरीक प्रताप नायकांक ताणें मीस भेटयलां आनी देवाचें उतर आमकां परगटलां. आमचे संकिस्तांव, आमचे वांगडी आमचे बरोबर वावुरतात तांकां, आमचे वॉलंटियर्स, क्वायर, मिडियाचो वावर करता तांकां, तुमी जाणी वाचपां केल्लीं आसा तांकां, हेरांची कलेक्शन करतात, भायर सगळी वेवस्था पळयतात तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचे सगळे पाद्रींक हांगसर वावुरतात तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तुमी जाणात आमची मिसां सदांच हे भाशेन आसतात. आयताराची सकाळची 3 पयलीं 6, 7, 8 आमचे भाशेन, 9, 15 मिस इंग्लीश भाशेन. हे भाशेन इस्टराकूय हेच भाशेन मिसां सकाळची आसतली. पूण पवित्र सातोळें फुडल्या आयतारा दीस रामाचो आयतार पयले मीस भायर जातलें आनी तें जातकूच दुसरी मिसां सगळीं भितर आसतलीं. 7, 8
आमचे भाशेन 9-15 मिस इंग्लीश भाशेन पवित्र सातोळ्यांत सांगेचे मीस बेरेस्तारा दीस 5 आसतले शुक्रारा दीस 3 आनी सोनवारा दीस पवित्र सातोळ्यांतले 11:30 ही सगळी मिसां तिनूय दिसांची इंग्लीश भाशेन जातली ते सायडीन आमचे भाशेन म्हणजे से कथिद्रलांत हांगसर इंग्लीश भाशेन पूण सोमार ते बुधवार पर्यंत मिसांची मांडावळ तीच सदांची 6 आनी 7 आमचे भाशेन 8 मीस इंग्लीश भाशेन तर हे मनांत दवरात आनी माथा दे हे इन्स्टिट्यूट पळय आसा थंयसर एक बिब्लिकल कोर्स म्हणजे पवित्र शास्त्राचेर कोर्स आसा 1 म्हयन्याचो 8 एप्रिलाचे ते 8 मायाचे ताणें तुमकां सांगलां तुमकां जर तातूंत वांटो घेवंक जाय जाल्यार तुमच्यान थंयसर वचून चवकशी करूंक जाता तर सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सोबे सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमकां बेसांव दिवं राखूं आनी सांबाळो जेजूच्या ल्हानांतल्या भावा भयणीच्या आदाराक पावूंक ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बळकार सांत फ्रांसीस शावेराक मागणें सांत फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोन मेलोय ह्या पासत बापान तुका सरकार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता आमचे अत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सक्ता पासत तुजे बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणता आमेन तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस दिवं तुका देव कृपा देव पेज 93 F17